हाय गाइज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आयज एक न्यू दीस आणि आता आमकां वचोंक जाय खूब पयशे मोडपाक बिकॉज गाडयेचे आमचे कारीचे इन्शुरन्स PUC काबार जाला. आमची जी आनी एक बायक आहा रेंट बायक तिजे PUC काबार जाला. तिजे फाटले 2-3 दीस पयलीं इन्शुरन्स करून हाडला. तर पासींग उरल्या दिसता तेजें खूब काम आहा. पयलीं आमी करूंक वयता कार घेवन दिसता इन्शुरन्स करपाक मागीर PUC. Insurance insurance वाले and now PUC. PUCचे झाले 140 and insuranceचे झाले 7,400 and बहुत खर्चा हो गया. आता आणि एक गाडयेचे इन्शुरन्स बायकीचे PUC करूंक वचोंक जाय. तर आता थंय आमी एंड देन बँकीन वचोंक जाय बिकॉज आमकां एक काम आसा ऑनलायन आनी आमचे कडेन बँकीन कांयच पयशे ना. सो ते थोडे बँकीन घालूंक जाय मागीर पेमेंट करूंक जाय. तर आतां आमी वयता हेजे इन्शुरन्स PUC करपाक. एक PUC जाली और हमारा कोकणी ब्लॉग चल रहा है. चाव न्हू जेवण आमचे 5 आयज 6 च्या पयलींच जाले म्हटल्यार आमी चाव म्हणून पियाताली बट इतले हेवी खाल्ले आनी कांय नाका. चपाती खाल्ली आनी ब्रावन ब्रेड खाल्ले ते खाल्ले आनी आयज रोस केल्लो न्हू तितून खाल्ले. आनी आतां आकांक्षा वयता मांग दोतोरागेर घेवन जे लास्ट इंजेक्शन उरला हेजे कुत्रो चावल्लो मांग तेन्ना ते सो ते आयज 7 तारखेर. सो आतां लेट जाली 6 जाल्या आनी आतां वयता दोगांय आनी हांव आतां देवाक दिवो पेटयता तारा उगडी करी आसो. तर चला आमी या देवाक दिवो पेटोवपाक. आमचो देवारो तरी बी आमी आतां डॉक्टरागेर पावल्या. माग गेल्या भितर इंजेक्शन घेवपाक भायरूच रावला बिकॉज क्या ही करूं मैं. आयज एक्चुली हांगासर पर्रा हें आसपाक आहलें कितें म्हणटा तें आकाश कंदील कॉम्पिटिशन म्हटल्यार ते पयलीं आहलें मागीर पावसाक लागून तेंच्यानी धुकल्ले फुडें दोन धुकल्ले दिसता आनी आयज 8 तारखेर म्हूण सांगलेलें बट आयज ना कोण ना कॅन्सलूच केले दिसता बिकॉज खूब फुडें पावली न्हू आमी. लोकांचे चलताली हय आजून कलंगुटान सुद्दां आहा मांद्रे सुद्दां येता. हय चालू आहा बट हे कोण ना कांयच कळना. बोर्डूय डेट मारूंक जाय दिसता बोर्डाचेरूय खबर ना आमकां. आनी हे पळय सिद्धी वरद विनायक टेंपल. दोन आणि आयज आमगेर केल्ली बिरयानी दाखयता तुमकां. चिकन बिरयानी केल्ली अँड दनपारां जाली झगडी सो कोणूच जेवंक ना. मागीर लिटरली संक जेयल्या आनी मां आतां गेल्ली हांगा नाटकाक आमच्या मुरलीधरा कडेन ते पुजला न्हू थंय नाटक बी चालू आहलें. अँड आतां ही पळय 12:30 जायत येयली हो फाटी दिसता हे घडयाळ. सो येस The next day. हाय गायज हो व्लॉग कंटिन्युअस म्हणजे काय ना पयलीं आमचे कडेन व्लॉगान काय नासलें सो कंटिन्युअस. आयज आमी वयता खंय ते आयज आमी वयता नुस्तेकरीन जे काणक्यान आहा ते. आमी तेंचे रिव्यूज आयकल्या बट आमकां खबर ना आमी केन्ना वचोंक ना. दीस इज आवर फर्स्ट टायम. आनी ते आमचो रिव्यू फूल रिव्यू डिटेल रिव्यू त्या हिंदी चॅनलाचेर येतलो बिकॉज तेजेर सगळे आमकां जेवणाचें मिक्स करपाचें ना. तेजेर केल्लें आहा न्हू सगळें सो तेजेर जेवणाचें घालतलीं. आनी हेचेर आमी जस्ट विजीट करता थाली बीन दाखयता आमी तुमकां. ते भिवो नाकात तुमी ओके. लेट्स गो. आतां आमी बायकीन वयता बट सनस्क्रीन बी लावन रेडी आहा आमी. आमचो रोड घेतला बायकीन आमकां वॉक नुस्तेकरीन येयले आमी आतां पळय पावल्या आनी आमकां एम्बियन्स चड बरें दिसलां हांगले.
सो आतां जेवण पळोवया. आमी किंगफीश थाली घेतल्या आनी तेंचे कडेन मेन म्हटल्यार अशी बेश्टी थाली ना, लायक अशी लोकल थाली, लायक यू नो वॉट 2-3 आयटम आसलेली, लायक 200 रुपयान बी येयलेली. ही किंगफीश थाली 450 न्हू गो, 340 रुपीज. आनी किंगफीश पळय केदो व्हडलो येता तो. नाजाल्यार म्हाका मोडसो बीन कितें खावंक जाय आसलो, बट ना तेंचे कडेन. सो आतां कितेंय करया. सो एक डायट कोक बीन घेतल्या आमी आनी चिकन ड्राय फ्राय घेतला, एक तवा फ्राय चिकन घेतला. पळोवया कशें आसता तें. सुजला गो. तर आमची थाली येयली आनी रायस, सॅलड, सोलकरी, किसमूर, भाजी, आय थिंक चिटक्यांची काय वालपापडी न्हय, चिटक्योच दिसता. अँड दीस इज खुबे या तिसऱ्यो समथींग मसाला, सुंगटांची कडी, खारोय दिला अँड लोणचें अँड किंगफीश. आनी रायस न्हू मातशें कमी क्वॉलिटीचे काय दिसता, लायक ते हॉटेलांनी बी चडशे यूज करता पळय तसले काय नाय. आनी हांवें आमचे एक्स्ट्रा रायस कडी. आनी खरें म्हटल्यार कडी एक वास बरो येता, फर्स्ट रिएक्शन. आनी हें चिकन तवा फ्राय विच लुक्स गूड. तर हांव आतां वरेस करून दिता की हे मी हाडून दवरली, बिकॉज म्हाका नाल्यार आनी कोणाक जायच पडटा ह्या घरान. ते दिसाना पांय बी दुखता, सो ORS पिवंक जाय ताका लागून. पोटानूय वळटा, बट टॅबलेटी हाडूंक आनी म्हाका वचोंक जाय. कसले हाडला ह्या फावटी. A few moments later. 5:19 आनी आमी वयता पारशा. आनी कोणा वांगडा वयता, आमी वयता आमच्या आत्याच्या भुरग्यां वांगडा, म्हटल्यार आमची कजन्स. सो तेंच्या वांगडा वयता आनी आमी थंय पारशा तो ब्रीज केला पळय थंय बसोंक वयता. इतलो बरो स्पॉट आहा हांगा बस. कोणाक खबर ना, बिकॉज सम पीपल आर न्यू इयर. निकी आनी मनीषा ते हरशीं म्हणून इतलें आयकोंक तुका येनासतलें, बिकॉज वारें खूब येता. आनी आमी आतां पारशा वयता तेंच्या वांगडा बेश्टी चिल करपाक बसपाक. ट्रॅफीक पळयात हे गायज, म्हटल्यार सगळ्याक ते रस्ते फोडल्या, ते रस्ते करतात, कितें करतात चल्ला आनी फोडले पळय ट्रॅफीक. तुमकां खबर आहा अशे थोडे पेज मारले आनी सगळे कंटिन्युअस अंजुनाच्यान स्टार्ट जाता. ते दिसता अंजुना न्हू अडफड्याच्यान स्टार्ट जाता. देवूळ जालें न्हू गणपतीचें, आनी थंयसरल्यान स्टार्ट जाता आनी सगळ्याक इल्ले मारलेल्या. आनी हे त्रास केन्ना जावपाचे आसा, हे जावपाचे त्रास दिवजांक, बिकॉज दिवजांक सगळ्या देवळांनी हे आसता, दिवजां आसता आनी व्हडल्या गाडीनी येता न्हू, म्हणून सगळीं जाणां आपले हे जावन येतात ती. अशी ट्रॅफीक जावपाचें आहा. सायडीन येता ते हितून खबरूच आसतलें वचत कितें करता. आनी ते सॅटर्डे संडे बी येयल्यार जालेच मागीर. परत थंय चर्ची कडेन एक मेळटा तो चेडो वयता न्हू फुडें, तो पडपाचो निसरून थंय. म्हटल्यार ती हे कशी जाल्या न्हू, हय क्ले कसो जालो, असो गेलो मागीर सांबाळी तेणी. आमी आनी तोंड बांदून येवंक ना, कांय ना. जबकि पता है. आनी एक ट्रॅफीक देंवलो. हेचे कडेन जातात, चर्ची कडेन जातात ट्रॅफीक, बिकॉज चारूय वाटेनी गाडयो येता आनी दीस इज लायक द मेन जंक्शन. आनी आतां कसलो टायम जालो. हय थिएटरा कडेन पावली आनी तांकां सगळें ओपन जालें. तांकां मारला फोन येस म्हणून. शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज. हांवें हांगा बेल्जियन वॉफल वाव मोमोज सगळे ओपन जाले. आमगेर पयलीं असली हाडली वेसपा सेम कलर आनी कलर स्काय बरो दिसता. हांगासर पळय दिपोत्सव आसलो त्या दिसा, त्रिपुरारी पौर्णिमा दिसा. सो तेजें डेकोरेशनूय लागलेलें आहा. काडटात दिसता ते एके सायडींतले काडले दिसता. दुसरी सायड आहा बायलांकूय लायिल्ली ती फुगडी काय दिंडी करतात ती. एका लायतात ती शिगम्यांक लायतात तसली ती बायलां. म्हाका खबर ना दिपोत्सव बी आसले हांगा आसलेले ते म्हाका कट्टी. सनसेटूय जालो. वा कितें टायमिंगार येयले आमी. जालो आनी तरी ब्रिजा वयलो काडलेलो सांग. ब्रिजा वयल्यान सनसेटूय जालो. येयली काय हांगासर आनी हे कचरो उडयला हेंच्यांनी. हे काडटले ते आतां, बट लूक एट दीस. हे त्या दिसा दिपोत्सवा दिसा कितें तरी
कितें तरी केटरी दिला आसतले आनी सगळो कचरो आनी लिटरली यू नो वॉट तांतयां पार्टी केल्या कोणी काय कितें केलां तें कळना थंय पळय डस्टबिनां दिल्या बट कोणाक जाय डस्टबिनां न्हू डस्टबिनां यूज करता चडूच त्यो शॉक हां फूड ट्रक्स घातलेले हां वाडलो तांतयां आदी सगळ्यांनी आनी खाल्ल्या आनी आख्खे पळय तांतयां उडयल्या सनसेट बीन जालो आनी बर्ड्स पळय कितली बरी दिसता वाव सो प्रिटी आनी थंयसर आनी कितली आहा पळय दिसना ती कॅमेरान मुयो कशें दिसता हाय मनीषा हाय निकी बायला येयली गायज बायला येयली बायला आतां थंयसरले आकाश दिये कलेक्ट करतले पडली ती कॅमेरान हे जायना क्लीन करपाक येता आज बायलांक घातलो रो पळया ते हे कितें उजो घालता लिटरली प्लास्टिकेक उजो घालता जेन्ना खबर आहा इट इज सो हार्मफूल फॉर ह्युमन हेल्थ बट कोणाक सांगून हांकां फायदोच ना ती आपले येतात करतली हरशी ना खूब रात जाल्या म्हणून आमी लायटी काय बी कांय पेटोवंक ना मिल्या भेलपुरी खावपाक बीकॉम भेलपुरी वाला गोड मंचुरियन तरी पण भाजी पाव भाजी दिता पाव डिफरंट दिले एका पाव म्हाका डिफरंट दिले एका डिफरंट ये पाव बरे आशा हांगा येयली आमी एवरेज एक्सपिरियन्स लायक इतलें कांय खास नासलें बाय गुरू तराचें विसर्जन करता तुमी आमच्यान मातसो काळो घेता बट तुमी एडजस्ट करा अँड ह्या व्हिडिओ घाल्ले इतले जर तुमकां व्हिडिओ आवडलो तर लायक शेअर सबस्क्राईब करपाक विसरू नका अँड चॅनलाक सबस्क्राईब करा प्लीज तर बाय राधे राधे